ॲज प्रॉमिस्ड इलेक्शना टायमार आमी प्रॉमिस केलेले की केकदोले जो आमचो एक वी हॅव अ स्मॉल बट अ ब्युटिफूल बीच आणि ह्या बिचाच्या सायडीक जो रिटेनिंग वॉल आसलेलो तो कोलॅप्स जातालो आणि मोस्ट ऑफ द रोड सॉयल इरोजन जावन मोस्ट ऑफ द रोड आमचा हांगासर मोडलेलो. सो द फर्स्ट वर्क वी टूक अप वॉज विथ WRD आनी WRDन आमकां रिटेनिंग वॉल आमी प्रपोज केल्लो. तो हाफ ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज ऑलरेडी कन्स्ट्रक्टेड आनी फुडलो रिटेनिंग वॉल आमचो जावपाचो आसा. तेन्ना हे रिटेनिंग वॉल जातकूच रस्तो मातसो तेका गठाणीत येयल्या आनी उरलेले रस्त्याक सामकें म्हणजे सॉयल इरोजन प्रोटेक्शन म्हणटा पयलें हेका ते प्रोटेक्शन आसतलें रोड प्रोटेक्शन जातलें. सिमिलरली द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज कितें जातालो कित्याक लागून म्हणजे आमचे मेन नाला आहा द ट्रेडिशनल नाला तो हांगासर पावन ब्लॉक जातालो आनी तें उदक मागीर वचपाक आपली वाट करतालें उदक आपली वाट करतालें तितून तो रस्तो हांगासर पिड्यार जातालो. रिजन इज तो नाल्ला जो आसा पळय तो तेका पायपां घातलेली आदी पायपां घातलेली आनी पायपां हे सगळो तो आतां तें काम सामकें जावं नासलें. फूल चॉकअप जाता सगळे वयल्याच्यान माती येता ती माती पायपाक तेच्यान थांबता. तर हांगासर गरज आसली एक फ्री फ्लो दिवपाक आनी तो फ्री फ्लो दिवपाक लागून आमी आतां हो बॉक्स टायप जो स्लॅब घालून करता पळय बॉक्स कल्वर्ट तो बॉक्स कल्वर्ट हांगासर प्रपोज केल्लो आसा आनी हो आमी आयज हांगासर हेजें इनॉग्रेशन करता. आतां तो एंटायर थिंग म्हणजे बॉक्स कल्वर्ट जातकूच उदक फ्लो जातलें रस्तो पिड्ड्यार जावचो ना. सिमिलरली रस्त्याच्या सायडीक रिटेनिंग वॉल जी आसा ती आमी एम्बँकमेंट आमी स्ट्रेंथन केल्ले आसता. वो फ्री फ्लो जाल्ल्या कारणान वेहिक्युलर मुवमेंट हांगासर रस्त्या कडेन हांगासर बरो जातलो. तशेंच हांगासर टू टेक अहेड द ब्युटिफिकेशन ऑफ दीस स्मॉल बट अ ब्युटिफूल बीच आमी एक हायमास्ट हांगासर प्रपोज केल्लो. तो हायमास्टाचें इरेक्शन हांगासर स्टार्ट जाल्लें आसा. केकदोलीम बीच आनी कोको बीचाक मेळोन फ्रॉम GTDC आमकां 2.5 crores आमकां गव्हर्मेंटान अवेल केल्ले आसा फॉर द ब्युटिफिकेशन बेंचाक आनी कित्याक लागून फॉर टॉयलेट आनी द अदर एम्युनिटीज टू बी प्रोवायडेड फॉर द सिटीजन स्पेशली सिनियर सिटीजन जेन्ना हांगासर आमचे लोक जेन्ना समरान हांगासर न्हांवपाक येता उदक न्हांवपाक येता तेन्ना तेंची हांगासर कितेंच सोय नासली. बसपाक सोय ना टॉयलेटाची सोय नासली. मागीर हे रस्तो सगळो मोडोन सगळो व्हांवून गेल्लो. तर हे सगळें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. हे आतां थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट आमी हें काम करता. WRD हॅज डन देयर वर्क ऑफ गिवींग अस द रिटेनिंग वॉल. PWD इज डुईंग द कल्वर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रोड. GTDC is doing the beautification आणि हायमास्ट टॉयलेट will be provided by GTDC. हे सगळें मेळोन वो एंटायर एरिया जो तेका काम जावपाक जाय हें सगळें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. तेका लागून आय थँक ऑल द वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर अलॉटिंग अस ऑल दीस मनी आनी द लोकल पंचायत ऑफकोर्स आमचो सरपंच बाबदिरेन डेप्युटी सरपंच तशेंच वॉर्ड मेंबर्स पर्टिक्युलरली ह्या वाड्याचे आमचे मेंबर पाश्कोल कुलासो तेणें एफर्ट्स घेवन हे फायल प्रोसेस करपाक लागून तेजोय हातभार आसा. आतां हो जो आसा हो मेन दीस इज 10 meters वायड म्हणजे हो 10 meters वायड जो ड्रेन आसा तेका 2 धाकटे पायप्स घातलेले आसा. म्हणजे एंटायर जो फ्लो येता तो थंय फ्लो स्टॉप जाता. तो फ्लो स्टॉप जाल्ल्या कारणान रस्तो पिड्यार जाता. मागीर हांगासरली जी धडा आसा ती धडा मोडटा म्हणजे उदक आपल्याक वचपाक वाट करता. तेका लागून जर तो उदकाचो जर वाट आमी जर मोकळी करत जाल्यार ती म्हाका दिसता दीस इज द बिगस्ट आनी दीस कनेक्ट्स नेरूल आनी वेरें हेजो मदलो सारको हे ड्रेन आसा ती फ्री करपाक सगळ्या दोंगराचो सगळो समर आमच्या रेन सिजनान सगळो लोट दोंगराचो ह्या व्हाळान येता. तर हो व्हाळ आमकां सारको करपाची गरज आसली आनी हो जो आमचो हे आसा कल्वर्ट आसा तो कल्वर्ट फ्री करपाची गरज आसली. तें काम आमी करता.